हरे कृष्णा. सो आयचे क्लास एक नमने भारी कष्ट समय आमगेले भारताक आमगेले जनांगाक भारताक मात्र नाही सगळे जनांगाक आणि निगेले फेसबुक पेजार हांव आत्ता एक व्हिडिओ रिलीज करता आशिल्लो. ऑक्सिजन लेवल कशी आमी आमगेल ब्रिदिंग आमगेल श्वास घेतना आमी सम करून घेतला री आमी असले कष्ट येवच वेळार आमगेले ऑक्सिजन लेवल सम जाता म्हण तशी. सो आता मस्त जन आमगेले म्हगेले फ्रेंड्स आनी तांणी पुरे सांगता आसा तांगेले म्हगेले हेडमास्टर आमगेले केनरा स्कुलाचो वेंकटेश कामत तांणी गेल्ले पयरी आनी आमगेले रिलेटिव्स तांणी एक दोग जण गेल्ल्यांची ते पुरो आयकतना मस्त भयंकर करता ह्या टायमार हे श्लोक भारी रिलेवंट आयचे श्लोक आसा पळय तो आयचे सिच्युएशनाक म्हळ्यार सगळे ईशोपनिषद रिलेवंट मात्र आयची श्लोक अंतू भारी चंदायर दिला की 18th मंत्र आता जी फुडली मंत्र 17चे तंतू सांगला की वायम अनिलम अमृतम अथेधम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्रतम स्मर क्रतो स्मर क्रतम स्मर. हे शरीर कसं नसा हे उज्ज लागून हाजी वारी कसं नसं प्राण कसं नसं महाप्राणांतू ऐक्य जाव का हाव केलेलं पुरे कसं ने सॅक्रिफाईस केला कसं यज्ञ केला त्या पुरे उडगासकार देवा पकी पुरे सोडसोडी आणि ताजे राज सांगता अग्ने नय सुतपारये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोधि अस्मा जुहोराण मेनो भूयिष्ठम ते नाम उक्तिम विधेम. हे देवा उज्ज कशी उज्ज म्हळ्यार त्या प्युरिफाय करता आमकां उज्ज कसं नसं आमकां शुद्ध करता. हांव तुका शरण जाता नाल्यार कोण तुका शरण जाता आनी हांव तुका सम आनी सम वाटेर वचूका आनी फुडली कसं केला हांवें कसं ने मिस्टेक केला तांतूल्यान म्हाका त्या पापा दुखून म्हाका मुक्ती दी म्हूण आमी मरतना आमगेले एदूर 101 चॅनल ओपन जाता. आमी मरतना 101 चॅनल ओपन जाता ते कशी ओपन जाता तंतू तेदन आमी हेल्पलेस ते 101 चॅनल आमी ओपन जातना मरतना आमी कंप्लीटली हेल्पलेस आणि तंतू आमगेले कर्म प्रकार एक चॅनल लाईट जाता. सो तशी ಕೆಲವು जन तांत्रिक आणि पुरे दृष्टी शक्ती असेल पुरे आसाची तांणी कसं करताची तांकां दिसता हांगा दुखून हे वाट आसा ते स्वर्गा वता नरका वता. आता मी भागवत पळयला रे भागवतांतू ते चतुर्कुमार कसं करताची तांणी गंगा भितर वताची गंगा भितर वचून खंय भायर येताची पाताळ लोकांतू पाताळ लोका कोण आस अनंतशेष पाताळ लोक तो त्या दैवी मार्गांतू तो गंगे मार्गस पळय हायवे तशींच हांगा पुरे रागा मार्ग हे राजमार्ग आसा आमकां गोतना तो स्वर्ग दुखून येवचे पळय तांकां एक रोड आसा. आता एरोप्लेन वच्चाक ताका एक फ्लायट पाथ म्हणलेलो आसा पळय ताका एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आसा ताका एक फ्लायट पाथ आसा. सो तेजे प्रकार ते गेल्यार ते लँड जाता. तशींच स्वर्गा दुखून येतना तांगेले कंटापट स्पीडार येवचे तांकां एक पाथ वे आसा. राक्षसान पुरे हे करनाशी तांकां तांगेले पुरे मीटर आसा कशी तांणी येता म्हण तशें आमी मरतना ते 101 ಕೆಲವು ಸ್ವರ್ಗ ವಚ್ಚೆ ಕೆಲವು ನರಕ ವಚ್ಚೆ ಕೆಲವು विंगड लोका वच्चे पुरे आसता. तो आमगेले कर्म प्रकार ते लाईट जाता आणि थंय वता आमी. तो आमगेले कर्म प्रकार ते लाईट जाता जाल्यार भगवद्गीतेन कृष्णान सांगचे कसं ने अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. स्मरण कशी प्रीतीन स्मरण करका देवाक आणि तेदना ते कशें सुका
ताजे खातीर हांगा प्रार्थना करता असतो फुडली पापश्चनज म्हणून कसं नाही पापश्चनज म्हणून लोपदोष साना मठाच असला री ज्याला कोणी जाय म्हणून पाप केला री ताका केद्द ना के देव ताका उडगास दिना म्हाका उडगास साहजिक एक व्हडले इस्कॉन स्वामी तांणी सांगिल्लें तुम्ही टेम्पल जायच्या आसचे आणि तुगे सुत्तू पुरे कृष्णाल फोर्ट आसा तो पुरे सेटअप केला हांव कसं करता की मरतना हें पुरे फोर्ट आनी आसा हें पुरे आसा म्हाका आतां देवाल स्मरण जाता म्हणून तर मला मरताना देवान सांगिल्लें याने अंत्यकालेच्या मामेव स्मरण ये जपन मुक्त्वा कलेवरम जप करचे नाही जप करचे जप केल्ल्यान तूं आमकां देवाल स्मरण जावका जप करता रोपास तेंचे टेन्शन घेवन बशिनी तेच म्हणून आमगेले जप जायनी ते खाली तोंडा दुखून थोडे शब्द आयले शिवाय जप जायनी जप जातर कसं जाता जप कशा सुका अपराध मुक्त अपराध शून्य तिथं म्हणा मी अपराध युक्त नाम अपराध शून्य नाम आणि शुद्ध नाम अपराध युक्त केल्यावर स्मरण जायना कसं जातो वापस त्यांची मन थंयची आमगेल मन क्लियर जावक जाल्यार री आमगेल मन क्लियर जावक जाल्यार री अपराध शून्य नाम सुका इथं म्हणा आम्ही स्मरण करताना खंयची कार्य करताना अपराध शून्य करता असला रे भक्तिविनोद ठाकुरान सांगचे असं अपराध शून्य हो भेलो हो कृष्ण नाम अपराध शून्य कसं लायक तांतुल्यान मात्र ह्या श्लोकाचे ऍप्लिकेशन कसं नाही आम्ही जप करताना हे स्मरण करका कसं नाही हांव देवा तुका कंप्लीट शरण जाता असा हांव पुडली केलेले पाप पुडली केलेले कार्य हे पुरे विसरून म्हाका एक नवे वाट दाखय म्हाका एक नवे एक म्हाका तुगेलें स्मरण येवचें तशी करी असलें एक जीवन म्हाका करी हें आमी जप करतना आमी स्मरण करचें आशिल्लें करका स्टार्टिंगान तूं इथं म्हळ्यार आमगेला जप करची कसं नाही शक्ती ना तशी म्हणटा कसं नाही नाम प्रभू हे नाव हें वय कृष्णूची कमी एक नमने मेकॅनिकल जप केला जायना शरण जावका फुडली आचार्य पुरे स्मरण करका हे तो आचार्य तुमगेल पुरे इथं म्हणा कृष्ण भक्तीन तू एक हें आसा रामायणांत आता मी रामाले आम्ही रामायण केलेलं पेरी तंतू क्लियर सांगला रामायणांत विभीषणान येवन देवाक शरण जावक जाल्यार रामाक शरण जावचें तो विभीषण जाल्यार विभीषण डायरेक्ट रामाला येना विभीषण कोणाला वता विभीषण सुग्रीवाला वता सुग्रीवनी ते वानर असेना जांबवान हांगेल तांगेला पुरे चांगला होता आणि सांगते की तुम्ही रामाल वटसूचे तुम्ही रामाल भक्त रामान तुमका यज्ञ करून तुमका एक नमने स्नेहित म्हण केला तुमगेल फ्रेंड फेसबुक नाही बद फ्रेंड फेसबुकान कोण कोण फ्रेंडशिप पेटत कोण त्याला हे बद फ्रेंड तस जाल्यार निमित्त म्हाका सीधा रामाला वची पशी तुमक शरण जाल्यार तुमगेले प्रार्थनेन देव आमका अनुग्रह करता म्हणून सुग्रीवाक कशी देवाले भक्ती मेळले इथं म्हळ्यार सीता देवीले भांगरच पडे ते रावणान वर्तन ती नुडोच भांगर कोणाके पुणे मेळ्ळो म्हणून त्या कोणा मेळटा हनुमंताक न्ही सुग्रीवाक हनुमंतान सुग्रीवा दिवचे आणि सुग्रीवान त्या रामा दिवचे रामान मेळटा हे तुगेले बायलेल वे तेदन कळतं की तेदना सीता देवीला आभरण मेळ्ळल निमित्त सो आमकां भक्ती मेळचे भक्ताल निमित्त शुद्ध भक्ताल निमित्त सो केन्नाय आमकां कोण ते भक्ती दिला की तांकां आमी ग्रेटफुल कृतज्ञ जावन वचूका तशी जाला मात्र आमी मुखार तशें जावन जप करतना आमी सीधा एक नमने मेशीनचे जप करचे न्ही सुरू एक देवा शरण जावका करतना आमकां कळका की हें जप करची ताकत मेगेल न्ही आमगेल कितले साधन आसचा पुरो तर प्रभुपादान कसं तांगेले सक्सेस आयली की तांणी कूडले कोणा दिवचे तांगेल गुरूक
तेदन मात्र कृष्ण संतुष्ट जाते. शिवाय अहंकारानं मेगेल निमित्त इतले जन जप करता असाची म्हण तू आलोचन केल्यार गेल्या ठाप भक्ती सीधा अरेबियन सी समुद्रांत त्या क्षण ते आलोचन आयलिवे अहंकार आयलिवे कैद तस जावन हे ऍटिट्यूड कसं नसतं ईशोपनिषदांत शरण जावचे आणि तुवें मेगेल पाप काडका म्हणून हांव व्हडलो भक्तू मेगेल पाप ना तेच म्हणून आलोचन केल्ली कैद तस जावन आमकां भक्तीन तू सुरवे असूचे ह्युमिलिटी हंबलनेस कोण भक्तीन तू हंबल जावन असत की पळय कोण देवा शरण जावन असत की पळय ताक भक्ती वग्गी मेळटा हंबल विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना. आता मस्त जाल्यार आमी पळयतना हे चायनीज भजी काण घालला हे तो जातीचो ह्यो का म्हणून आमी बरे मस्त 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 ते कशें जाता आमी आत्म म्हळ्यार आमगेलें मन इतली ग्रोस इतली जड की ते जड म्हणटा पळय पद जड हेंची बरे ते मागीर ताक पळयला जायना हक्क पळयला जायना बायले पळयला जायना हे कलयुग म्हळ्यार कसं अवस्था आणि देवस्थानांत तूं थंय पळयल्यार हक्क हक्क पळयला जायना तागेल गुरू लान्ने ग्रुप तागेल गुरू लान्ने ग्रुप आगेल विंगड ग्रुप अशी हें भक्ती वे हे मस्त रस दुखून पळयलें हांवें देवस्थानांत मात्र आतां पंकजांगरी प्रभू आतां पळय कोण कोण पळयल्यार तांगेल खातीर प्रार्थना करता कसल्याक तांणी खंयचे पॉलिटिक्सा वचचें तो म्हाका जाता हो म्हाका जायना तांणी खाली शरण जावन खंयचे पॉलिटिक्सा वचचें ना अशी आमगेल भक्ती तशी आसूं का खंयचे पॉलिटिक्सा वचचें ना अशी आमगेल भक्ती शुद्ध दवरका आनी आमी कसं केल्ल्यारी केलोपटी असो पुरे कोरका पडटा एक इन्स्टिट्यूशन चलोवच्याक जाल्यार तांतूय कितले अपराध शून्य जावन करका कितले शरण जावका तितले शरण जावका अहंकार केल्ली वे तुका पोजिशन मेळच्या पुरो तुका दुड्ड मेळचो पुरो तुका जनाल हें मेळचें पुरो जाल्यार शुद्ध भक्ती केन्नाके मेळना. आता पंकजांगरी प्रभूक कोण भक्त पळयला रे अय्यो अशी जाल्ली वे ताका म्हण तशी केलो जना कशें जाता ना अय्यो तशी तशी जावका ताका आलोचन करता कसं लायक म्हळ्यार तुमकां पळोवच म्हळ्यार तुमकां पळोवच न्ही तुमगेले गूण पळोवचे गूण म्हळ्यार कोण कितले देवा शरण जावन दैवी शक्ती आश्रित आह तशी कोण तशी भगवद्गीतेन कृष्णान कसं सांगचे वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभाः दुर्लभ महा आत्मा तशींची कृष्णान जन्म घेतना हांगेल मन आस पळय वासुदेवाले महामन तागेल मन महा जाल्ले आता ह्या टायमार पुरे जने आता इंडियन गव्हर्नमेंट तें पुरे मेळ्ळो चान्स म्हणून हांकां ब्लेम करचे तांकां ब्लेम करचे आता हंतू मेगेल अम्मान पेर सांगिल्लें म्हाका आयकून शॉक जाल्लें कोण एकलो मेल्लो के ताका मड लास्टच्या वताना ते हाड दिवच्या 7,000 हे हॉस्पिटला घालच्याक थंय 10,000 5 लाख असल टायमार कोण विंगडाला दुखून दुड्ड करता तांकां हें करता दुड्ड येवच्या पुरो पोजिशन येवच्या पुरो सिच्युएशन येवच्या पुरो जाल्यार तें तुका चांकर तुवें मुखारी ना आत्ता कालांत तूं कशें म्हळ्यार दुड्ड असल्यार मात्र तो श्रीमंत म्हणून तें श्रीमंत न्ही ते बदल श्रीमंत न्ही इथं म्हळ्यार श्रीमंत म्हळ्यार तुगेल भितर असल गूण आसका की जनाक तुका पळयल्यार तें प्रीत येवका तें प्रेम येवका तांगेल भितर भक्तिभाव येवका प्रभुपादाल दोळे जनान पळयतना तांगेले हृदय पुरे मेल्ट जावन गेले कंप्लीट त्या भक्ताक पळयतनाची पंकजांगरी प्रभू कनी पळयतनाची अय्यो देवा असल भक्ता कशी जालो तुगेले ते तागेला व्हडली बंगलो नासच्या पुरो पंकजांगरी प्रभू लागी
जननिवास प्रभू लगी जला तागेला असूची शुद्ध भक्ती पळा ते कितलं दुड्ड असला रे तुका कमाई करू जाय ना म्हणून सांगचे तस जावन लाईफ तू चॅलेंज कसं म्हणा त्या तू गेल भाग्यान बरेल तितलं दुड्ड येता बा त्या काय व्हडली विषय नाही जला रे ತಂತು तू असल शुद्ध भक्ती कोरनु असल गुण येतुवे तुगेल भितरी अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम तो सांगता अमानित्वम ते सांगची इजी हांव रबला ताण म्हाका पळय नाशी केल्ले कोण तू ते आमगेल मनान तू तसल पाप सुका असल अहंकार सुका ते अहंकारा निमित्त पापा निमित्ताची अहंकार येता तो तुगेले शरीरान तू कितलं ते पाप असतं पळय आता इंटरेस्टिंग कसं म्हणा रे हांव म्हगेले संडे म्हगेले एक गॉड ब्रदर आसा इंडियान तू तागेलो म्हगेले एडवान्स्ड योगा प्रॅक्टीस करचे सो करता आसतना तो म्हणलो आम्ही मस्त उलयत आशिल्ले काली एकदम ना इंडिया सिच्युएशन ऐकून मस्त बेजार जालें सो म्हणल्यार तुगेले योगा स्टुडंट्स कशे तागेले सादारण एक 150 योगा स्टुडंट्स आसात मग एक 15 जन तंतु कोरोना वैरस जाल्ले जाल्यार तांकां मस्त कसं नाही जाय न्ही तांणी वायरल हेंची तमळा तांगेले ब्रिथींग आनी लायक आशिल्ले लायक योगा करता आशिल्ले प्रॅक्टीस करता आशिल्ले मात्र हांगाचे थोडे डिवोटीस आनी आशिल्ले पळय तांणी योगा न्ही करतले न्ही जाल्यार तांगेले फूड म्हळ्यार आमगेले डिवोशन म्हणून देवा दिवची म्हणून तेंची तळ्ळल खावचे तसल हेवी खावचे सदळ राईस खावचे अशी खावचे तशें जावन कशें जाता शुगर लेवल हाय जाता डायबिटीज ना आसचे पुरो जाल्यार प्री डायबिटीक शुगर लेवल हाय आसल्यार तुगेलें डायजेशन वीक आसल्यार कशें जालें युअर बेली इज वीक तुगेलें पॉट वीक आसल्यार तुका ब्रीद करूं जायना सो तेवूय पाप तसल खावचे आमी डिस्कस करता आशिल्ले शास्त्रांत युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः दुःख हा कृष्ण सांगता युक्ताहार केला रे दुःख नाके आता मी पळोवन बुद्धंत काय ना तसल आहार खावका की तंतुलेन खाली ज्याला ते टेस्ट नातिले जो टेस्ट हुनी कोरनु आम्ही खाली शरीरा चांग जाव तसल खाण खावचे तसल एक आलोचन करता नाही भयंकर हांव एक कडेन जपा सेमिनार दिला हांव सांगले जप करतना कसं नाही आलोचन करू नज खाली देवाल नाव ऐकू का म्हणून सांगले त्याच्यात 3-4 जण आयले हे असल जॉब केल्यार मात दुख सुरू जाता म्हणाले कॉन्सन्ट्रेटेड कर न्हू केन्ना जप करनी हे फर्स्ट टाइम सांगता मात दुख सुरू जालें म्हणून म्हळ्यार कसं जालां म्हळ्यार आम्ही हांव एक डिवोटीला उलयता आशिल्लो आतां कसं एक जगत एक मार्गदर्शन जाय जातना आमगेले डिवोटीसाक आमगेले हे ग्रेटेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी हे शित्या जातना म्हणून म्हळ्यार ती म्हणटा आशिल्ली भारी सिनियर डिवोटी हांगाची ती योगा टीचर आहे हांव पळयलें मस्त नाल आमगेलें कसं म्हळ्यार समहाव आमगेलें भक्ती करतना आमकां चिक्के एंटरटेनिंग जावका सो चिक्के एंटरटेनिंग खावचे प्रसाद मात्र आसनो म्हणून हे प्रसाद गट्टी खावचे हे करचे युक्ताहार विहारस्य हे कसं हुणी खावचे आमगेले व्यायाम करचे युक्त चेष्टस्य कर्मसु एक डिसिप्लिन्ड खंडापट एक नमूने डिसिप्लिन्ड आसचे विंगड कसं ने उत्साह निश्चय धैर्य तत्वज्ञानाश्च तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संगत्याग स्वतःवृत्ते भाईची कसं नाही उल्लयनाशी संपूर्ण जावन शास्त्र वाजूचे शास्त्र ऐकूचे इतले करच्याक तितले एक नमने उत्साह जाय हे पुरे कोरनु लास्टाक आमी देवाला सांगेत पळय मेज्जान जाल तितले 100% हांव केल्ला हे सम केला लास्ट आत्ता फिनिशिंग तुवें करका त्या दामोदर लिहिलंय तशी न्हय यशोदानं 2 फिंगर होणे न्हय यशोदान कृष्णा करताना 2 फिंगर होणे 2 फिंगर कसं नाही एक आमगेले एफर्ट 50% मात्र 50% देवाले अनुग्रह हे श्लोक तेंची दामोदर अष्टकाचेच यशोदान लास्टाक हे कसला जायना बा यो कृष्णा ते तुवें करका हे कसं उड जातस मजन करू जाता तेन्ना देवान तिगेल भक्ती पळोवन तिका 50% ऑफ देवान मागीर घेवचे तस जावन आमकां करची निमित्त कर्म असं पळय आतां डिवोटीसान अशें जावचे कश्ट पावचे मरचे अशें पुराय आयकतना हे कोणा जावचे एक देवाले
ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ कष्ट जाताना देवाला एक अस्सल अनुग्रह की तुक कष्ट घालच्या तर पांडव कष्ट घालताना तुमका कसं नाही कष्ट झाला लाईफ आणतो दोन रिझन एक आमगेले कर्म खातस दोन्हीचे देवान थोडे कष्ट घालच्या तर पांडवाला तांगेल कसं नाही कर्म ना आशिले ज्याला देवान तांक कष्ट घालले कसं लायक तांक पाठ शिकोचा नाही तांगेले भक्ती अनेक लेवल येवच्याक तांगेल भक्ती अनेक लेवलर वरच्याक तांक त्या कष्ट दिवन त्या कष्ट दुखून तो केदन भायर येत की आता त्यांची देवान आमकां पायी वर येतो वैकुंठाक जाल्यार ते आम्ही कष्ट पावन वयर येयला री ते रियलायझेशन पळय ताजे न्हय ते म्हळ्यार तुम्ही वैकुंठाक गेला री वचका जाल्यार ते सरेंडर पळय ते कंप्लीट सरेंडर ते देवाल ते तुम्ही कोरका शिवाय ते देवान निमूच्या जायना देव सांगता म्हाका शरण जा म्हणून जाल्यार ते करचेस पळय ते आमगेले हातास ते आमगेले हातास ते शरण जावचे ते शरण जावचे खातीर देव त्या जिवाक मस्त कष्ट दिता मस्त पुरे दिता त्याला त्या पुरा टेस्ट दुखून भायर येवच्याक मगेल गुरु महाराज भक्तिराघव स्वामी एक पाय गेल्ले मायापुरांत एक पटी डेकॉइट पुरा आयले तांणी येवन ते पुरा अटॅक करताना महाराजाला एक इन्स्ट्रक्शन हुडगासयले कसं इन्स्ट्रक्शन हुडगासयले प्रभुपादान सांगिले हे डीटी म्हळ्यार हे कृष्णूची हे डीटी यांनी तांणी ते भांगराचे राधा माधव चर्च आयले तांणी भांगराचे म्हणले केले सो तांणी चर्च आयले तो महाराजान पोलियो आशिल्ले एक पायरी जाल्यार तांणी वचून तांगेले वयर उडले तंतू एकलो कोण की अशी हातार दुखून सुडून बॉम्ब उडयले ते बॉम्ब उडयताना महाराजाला पाया वयर पडून ब्लास्ट जालो ब्लास्ट जावन 1 घंटो पुरे ते गलाट जाता महाराज ते पडले खंयकी पडले आणि कोण म्हणे कळना तो महाराज ते पडला अशी 1 घंट नंतर आणि डिवोटीस आयले की पुरे जण सोदिताचे महाराज सोदिताच तो महाराज बसला की ते बैसून महाराज तू पुरे रगत दिसत सांगा हॉस्पिटल वचा म्हणून महाराज कळताना एक पाय ना महाराज निमगेले 1 घंटो तुका एक पाय ना तू कशी कळलं बाया म्हणून महाराजान सांगले जोरान हरे कृष्ण कोणाक ऐकना या गलाट्यान तू 1 घंटो जोरान हरे कृष्ण महामंत्र जप करता आशिल्लो म्हाका कळली ताय की मगेल पाय गेला म्हणून तर महाराजान म्हाका सांगिल्लें that is why chanting Hare Krishna works but only when chanted offenselessly. I did not even realize I lost my leg म्हणला महाराज म्हाका ऐकताना म्हाका कितलं दोळे उद्दा आयले असल नमने सरेंडर वय म्हणून असल नमने सरेंडर आणि महाराजाक निमगेले महाराज तू क्या पाय हें जालें तू पुरे सरेंडर कोरून आयलो कॅनडा दुखून पुरे कोरून तू हांगा आयलो 16 वर्ष मायापूर आशिल तू तितले जात तर देवान तुगेले पाय घेतलो न्हय तू कशें फील जाता म्हणटना महाराजान कसं सांगले की कृष्ण तुका कष्ट दिता जाल्यार कष्ट दितना तुका तितले ताकदय दिता तंतुल्यान वयर येवची तशी Krishna will not put you through a test which you cannot pass. So always remember, त्या तुका कष्ट दितनस पळय ताका वयर येवची शक्ती ताय देव दिता जाल्यार ते वयर येवची शक्ती आस पळय ते आमगेले कितले शरण ते वयर येवची शक्ती येवची कितने ते एक लेवल दवरता कसं नाही ते हे शरणा लेवल पावल्यार तू ते यू कॅन मीट दॅट So Maharajan म्हणचे कंचे चॅलेंज येताना what is your this thing you have to surrender more you have to surrender more तागल निमित जाला मगला right that's it you start ये blame game करते ची लाईफ होता ताण केला आगल निमित गेला झाले तू you are going back कसं जलारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन हाव आत कोर का आता हाव देवा शरण जाऊ का हाव कसं नाही करची नाही बिजी निमित्त नाही हाव देवा शरण गेला देवाला अनुग्रहानं पुरे समजता मग ते हे श्लोक अर्थ ते मग ते प्रॅक्टिकल महाराजा पळेल त्यादन मग दिसले हरे कृष्ण मग मात्र पूर्वजनी त्या लेवलला नाच ते प्रॉब्लेम कसा म्हळ्यार पूर्वजने आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करताना त्या नमने शरणार नाच सोळ म्हळ जाऊ का कशी पण एक फिनिश करते फिनिश जावते ते राउंड केदने फिनिश जाय आमगेल जप जत्तना पाप मुक्त जावन सुका
गायत्री त्रायते गायत्री म्हळ्यारी खंयची आमगेल पाप संपूर्ण जावन नाश करता पळय. आता गायत्री जप करतना सुरेख संध्यावंदन करतना आता आमचे गेल्यान मुंज करताच. सो मुंज करतना आमगेल घर कಡೆ ಬಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. तो बट्टा नेवनो ते पूरे करताना फर्स्ट तंतु कसं नसं ऋग्वेद संध्यावंदन म्हणतो पूरे कोण करन्यास अंगन्यास कसं करचे पूरे पाप खंखै बसतो पडा इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तु सः शरीर इंद्रिय मनसा बुद्धि या पूरे शुद्ध करता वच्चे सुरुवात आचमन करचिके हें करचिके ते शुद्ध कोण कसं नाही लास्ट आक पाप उद्दा घालून पाप पुरुषाक करून तंतु उत्कांत घालून मग सुडच पाप पुरुषा करतरी ताक तितले शुद्धी असू का आमगेल भितरी ते पाप पुरुष करतीत असेल त्यातून कसं ना तर मन पापमुक्त जाता पापमुक्त म्हणारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर साईड असायचे त्यातून तू गायत्री मंत्र सांगेत म्हणून तस जाऊन आमगेल इस्कॉन तू गायत्री मंत्र मागीर दिवचे त्यामुळे सूर्य हरे कृष्ण महामंत्र दिवन तू पाप मुक्त जाव का अपराध शून्य जप कर का तो ह्या श्लोकाचे अर्थूची आम्ही अपराध शून्य होबे लोह कृष्ण नाम आणि आत्या जगत त्या कितली आमगेला अगत्यास म्हणारी प्रभुपादान सांगेल मस्त पुरे कसं नाही करू म्हणतो तुम्ही अपराध शून्य जाऊन जप केल्यार या कसं नाही तुमक लाग ना मला त्या कोरची कतीर तिथले खाण जेवण आम्ही जप करतासाठी प्रसाद प्रभुपादा सांगला प्रसाद खावेत म्हणून अत्येक 39 वर्षाचे एक डिवटी अंग डॅलस आणतो आम्ही वेगच असचे नेवाडा आणि नेक्स्ट युटा मागिरी टेक्सास तंतु डॅलस मस्त डिवोटीस असतात ते एक वर्ष लॉकडाऊन म्हणून डिवोटीसांचं प्रभुपादान ओके म्हणला म्हणून एक पनीर पकोडा राईस अशी पुरे खाऊन पापता गेल्या 39 आरी हार्ट अटॅक कोलेस्ट्रॉल जाऊन एक वर्ष भितर लॉकडाऊन त्यातून मस्त डिवोटीस शॉक झाले मग कितले डिवोटीस फोन आयला कसून प्रभू 39 वर्ष येणं हार्ट अटॅक कोरोना होत तसं कसं झालं हार्ट अटॅक कशी ताका खाऊची लाईफस्टाईल परस झालेला आहे त्याचं नाव हे श्लोक एक्सप्लेन केलं युक्ताहार विहार असे आम्ही डिवोटी म्हणली सताना कसं नाही खावचे कसं नाही पिवचे प्रसाद म्हणून कसं नाही की खावचे हे करचे अशी केल्यावर आमगेल भक्ती वैरा ना देवा शरण जाऊची म्हणारी आमका आमगेल शरीर म्हणाल एक नमने देवस्थान आजी कतीर देवानं वैदिक विद्या दिला मग गोपीपर्यंत प्रभून सांगितलं की आमगेल हरे कृष्ण महामंत्र मी जप करताना एक नमने सत्युगशी येतात ज्याला तंतु शुद्ध आयुर्वेद योग या पुरे कसं केलेलं आहे ब्रिटिशांपुरे कैद करू ट्राय केलेलं ब्रिटिश म्हणून ब्रिटिशने राक्षसच त्यांनी पुरे कैद करू ट्राय केलेलं चला रे दैवी शक्ती तस जेव्हा कृष्णमाचार्य असल पुरे योगाचार्य आणि पुरे येऊन आयुर्वेद पुरे वापस हाणू ज्याला आमगेल खाऊची जेवच्यान तो आत आयुर्वेदा म्हणके पुरे करू जाय ना त्याला 1915 तू गोव असेल पण वीट त्या 10 फीट असत असेल आता त्या 3 फीट आहे ना तिथले जीएमओ आणि इथले पेस्टिसाइड मारता की त्या गहू खाऊन पुरे जण एलर्जी हंगा ब्रेड खाऊन एलर्जी गहू खाऊन एलर्जी राईस तू पॉलिश करून ब्रॅन हे पुरे काढणं खाली हे कसं स्टार्च ते कोण ते फार्म त्यांनी काम करता पडे तांकां ते डायबिटीस येतात तिथलं शुगर आहे त्याच्यावर पुरे जण मिलेट्स खावचे हे खावचे तो आता सिच्युएशन प्रकार आम्ही डाएट अशी करका की आमगेल गोल कसं नाही आमगेले हेल्थ सम असू का माइंड सम असू का बुद्धी सम असू का क्यों इथं म्हणलं ते जप करताना कॉन्सन्ट्रेशन या निव्या एक दिवस त्या दिवस म्हणारी फुल दिवस आम्ही सम युक्ताहार विहार असे फॉलो करणे त्या पापमुक्त जाऊन असतात आम्ही एक्स्ट्रा अत्याहार करची पाप षडबीर भक्ती विनश्यती भक्ती विनाश जात म्हणून चांगला ज्याला रे आम्ही भक्ती नव्हे खावचे म्हणून इथले ते हार्ट अटॅक जाताना इतकं डिवोटीसाल माग फोन कसं ना बाय कसं प्रभू आम्ही कसं करचे त्याच्यानं आम्ही फास्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट केलाय चंद्रायणपुरे स्टार्ट केलाय मस्त जण डिवोटीसा फायदे झालाय सो आम्ही प्रत्येक जीवनात हार्डवर्क ओव्हरवर्क करचे आता एक सॉफ्टवेअर मला रात्री 12 घंटे 1 घंटे काम करचे मागीर 2 घंटे निदोचे सकाळ लेट उठचे अशी करताना आमगेले जप कशें जाता तस जावन आमगेले जप शुद्ध करचे शुद्ध जावन जप करचे अपराध शून्य जावन जप करचे देवा शरण जाव तसल जप करचे तसल एक जीवनशैली असू का मगेल गुरु महाराज सांगले
भक्त म्हळ्यार ताका प्रायोरिटी कसं नाही ताण प्रायोरिटी दिवचे एक प्लॅन करचे एक 3-4 वर्स जातरी हांव लायक एक करून सेटअप करून मागीर अशी जॉब करका एक फार्म करची की कम्युनिटी करची की हांव मागीर जॉब आनी तशी की मागीर जॉब करची टायमच न्हय कोण केदान वत मागत ना मात्र मागीर जॉब आस पळय कृष्णा ना तूं जाग आसतना कितले कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार जप इज द मेन थिंग मात्र वाकीच कुरे काम करता पळय ते पुरे ते जप जावची तशी म्हळ्यार जपा नंतर आमकां स्मरण जावका देवाले तसल जप सुका त्या करची तशी आमगे वर्लन पुरे कसं काम करताची सत्य सत्य धर्म पालन करून चंदायर करून मागीर तशींची केअरफुली ते सायकल करता 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 कसं जाता आमी कॉन्शियस जावन आसला रे देव सांगता कोण वेकअप आसतना समा करता की पळय राती न्हिदताने कसं जाला रे देव तक राखता कसं तागेले ऍक्सिडेंट जावो हें जावो कसं जाता जाल्यार ताण कितने तागेले कंट्रोल आसची टायम आस पळय ताण एक एक क्षण ताण ताणे बुद्धी यूज करून कसं देवान दिवची कसं बुद्धी म्हाका असल अवस्था जाल्यार की देवस्थान आसून खावन 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 मुगेले हेल्थ इतलें वायट जालें की अशें म्हूण पुरे वायट म्हूण न्ही जाल्यार मस्त देवस्थानाक कसं जाता म्हळ्यार आमी टेंपला आसतना आनी वृंदावन आसतना ते मंगळ आरती स्वीट्स म्हणल्यार देवाक देवाक स्वीट 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 आमी स्वीट 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 खावचे देवान जीर्ण करून घेवता आमकां जायना ते जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट करचो आमी खावचे ते आमगेले मिस्टेक त्या पुरे स्वीट कसं लायक ते देवाक प्रसाद म्हण येता ते दिवचे जनाक आमी मंगळार स्वीट म्हणून आमी खावचे पोव सो हेवी खावचे सो तस जावन केदन आमी आमगे लायफान तो डिसिप्लिन बिगिनींग विथ डायट बिगिनींग विथ वर्क प्रत्येक कार्य करतना प्रत्येक कार्यान तो पापमुक्त 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 जावका कसं करतना कार्य करतना देव म्हाका म्हगेल बेस्ट दिता ते कृष्ण कॉन्शियसनेस हांव म्हगेल बेस्ट एफर्ट घालता देव म्हाका कितले दिवचे असेल कितले दिता ताक 2000 चड मेळ्ळे हक्क 4000 चड मेळ्ळे हक्क 5000 चड मेळ्ळे म्हगेला पयशे हांव इतले काम करता सचक तें पुरे आलोचन कोरून एक चाप our life is worth more than that extra 5000 salary tak millions of dollars mukesh ambani la itla sa megala itle sa human life is worth amgel jeevan aspala it is worth more than that billions and billions and billions of dollars so amgel jeevan aspala billions and billions of lives billions and billions it is worth more than that तू तितले $1 billion दी एक मनीस वापस येतोय तस जावन ते दुडवा खातीर आनी ते जेन्ना ऑक्सिजन दिवचे ना हें करचे ना that money has no value आताचे कलयुग इतले घोर कलयुग म्हळ्यार तो आमकां कळका की अल्टिमेटली आमी हांगा कसं हॉड हें ते इफ वी बिकम प्युअर and it is use all your money use all your resources and if you become pure and perfect then amgel life successful that is sharan म्हळ्यार आमगेल कसं रिसोर्स आसा एक रिसोर्स आमी संपूर्ण जावन देवाक शरण जावचे हरी नेक्टर ऑफ डिवोशन अंत कसं आसा आणि डिवोटीन पुरे आता नेक्टर ऑफ डिवोशन अंत कशें आसा ताणेक डिवोटीक कुकिंग करचा तागेले सामान ना दुड्ड ना कसन ना ताण कसं करचे मनान तुची हांग वचचे काही ते मार्केटा वचून एक्सपेन्सिव सकटा पशी एक्सपेन्सिव पुरे सामान आस पळय ते पुरे घेवन येवचे ते पुरे सामान ಒಟ್ಟು करून ताण मागीर येवन कुकिंग करचे देवाक तो पुरे मनांत आलोचन करता हा कुकिंग करता देवाक मागीर देवाक ऑफर करता डेली अशी प्रॅक्टिस करता गेलं आणि कसं नाही नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपादान सांगचे मागीर एक दीस कसं जाता की तो तशींची ते करून ताण देवाक लायक कुकिंग केलें कुकिंग करतना ते कितले हून आसा म्हूण ते थंड जाले की म्हूण स्वीट रायस थंड दिवचे ते स्वीट रायस ताणें पळयलें चिक्के थंड आसा की ना म्हूण पळोवच्याक ताणें बोट घाली ते बोट घालता बोट जोडून गेली बोट जोडून गेली
भाट जोडणं होतं ना, ताका एकदम म्हणे शॉक जालें. ताण म्हळ्यार ध्यानांत आशिल्लो. सीदा भायर आयलो. हें कशें हें भाट जोडलें म्हळ्यार तें बदलची. तशें जावन देवाल नांव घेतना, देवाल खातीर कार्य करतना, तशें जावन आमी खंयचेंय कार्य करतना मनान तूं देवाल खातीर करतस, देवाल खातीर करतस. कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम, कृष्णार्पणम तें मना करता गेल्यार तें सत्य तें जाता. तशें जावन खंयचें कार्य करचें मुख्य न्ही. मनान तूं एरोगन्स जेवचें, हांव ऑलिंपिक चॅम्पियन, हांव हें, हांव तें. तो कसनूय चॅम्पियन जावो. मनान तूं हें देवाल निमित्त, हें देवाक शरण म्हणटा तें कितलें सत्य कर तें भक्ती. तें खंयचेंय तशें जावन प्रभुपादान सांगचें, तेंची कृष्णान अर्जुनाक सांगचें, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युद्धचें. ताका मारी, मरतना म्हाका स्मरण कर म्हूण मारी. कसं जालें? तो कितले जण मेल्ले की भगवद्गीते ते महाभारत युद्धान तू तांणी पुरो जणी बॅक टू गॉड हेड, बॅक टू गॉड हेड. कित्याक कृष्णाले ऑर्डर फॉलो करून अर्जुनानं देवाक स्मरण करून एक एकल्याक मारलेले. एक एकल्याक स्मरण करून मारलेले. तशें जावन ताका कसं तें वीर्य, तें कार्य पळय तेंची हनुमंतान इतले तागेले उज्ज घाल्ले तागेले बालाक. ताण सगळे लंका जळयले. इतले जण मेल्यांची. जाल्यार हनुमंता पाप लागना. इत्याक ताण देवा स्मरण करून कोण 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 केलें पुरे. तुम्ही राम नाम तुम्ही अपमान करतावे राक्षस हें घ्या. जाल्यार ताका येदे पाप ते लागनी. तेंची इंद्रान ददीचिले इंद्राक राक्षसांक मारका जाल्यार ताका बॅकबोन जाय आशिल्लें ददीचिलें. ददीचीन त्या बॅकबोन तुगेले बॅकबोन दिल्यार तुगेले कसं वरलें. ददीचीन बॅकबोन दिल्लें जाल्यार ताका तागेलें शरीर सोडका पडलें. इंद्राक ब्रह्महत्या दोश मेळ्ळे. इतें म्हळ्यार ताणें शुद्ध भक्तीन केलेलें न्ही तें. ताणें कशें केलेलें म्हगेली इंद्र पदवी मुख्य म्हणून. ताणें विष्णू शरण जायनी. म्हाका हें वेपन मेळ्ळां म्हगेली पदवी आसता म्हणून. तशें जावन कृष्णान सांगचें हें पुरे सोडी. पांडवान कृष्णा आमगेलें हें वापस दी. 12 वर्स कृष्णान हें केलां आमी वचून आनी तूं कशी भक्ती करचें. भक्तान कसो करचें हें लॉस जाल्यार रिवॉर्ड ना. वच ते कडेन. जाल्यार म्हाका कसं न्ही म्हगेली भक्ती म्हगेले एसेट. भक्ती म्हगेले एसेट. महाराज शिबी पुरे जनाके दान दिता आशिल्लो. टेस्ट करच्याक यम आनी इंद्र येताचे. ते यम आनी इंद्र येतना महाराज शिबी लागीं तो इंद्र वचून बसतगे. ते एक ईगल आनी एक पक्षी. तो इंद्र वचून बसतना तो सांगता हें पक्षी दी म्हाका. कोण ते ईगल यम. महाराज शिबी सांगता आतां त्या म्हगेले शरण घेतलां हांव दिना. तो सांगता हांव तितलें खाण तुका दिता. तो म्हणटा म्हाका तें खाण नाका, म्हाका तेंची पक्षी जाय म्हणटा. तो म्हणलो दिना, हांव तुका विंगड कशें जाय तें दिता म्हण. म्हाका तुगेले शरिराचें मांस जाय म्हूण सांगता. तो महाराज ताणें एक पाटी प्राण जाय पर वचन न जाय. तागेलें सत्य दवरचे खातीर ताणें तागेल्या हाताचें मांस कट करून दिवचें सुरू केलें. म्हळ्यार हें पावना. तें कशें केल्यार इंद्र नव्हतो. तें कशें केल्यार ताणें कितलो तागेलें शरिराचें मांस कट करून घाल्यार तें तो घेतना की. मागीर लास्टाक तागेलें जांग हें तें पुरें कत्तरून दवरतना मागीर लास्टाक कसं नेना. तागेलें शरिराक घालचें म्हणटा तें नियम सांगता पुरो. आमी एक्चुअली ते खावचे आयिल्ले न्ही. आमी तुगेलें टेस्ट करचे आयिल्ले. सो आमी भागवत आनी वाजूच कसले म्हळ्यार आमकां असले क्वालिटीज येवच्याक तशी आमगेले भक्त संघान मस्त जन आसतात जाल्यार पुरे जनाक एकूल एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळनासता. जाल्यार आमगेले हातूंतले कितले जन हे प्रिंसिपल अंडरस्टँड करून घेवन खावचे, जेवचे, कार्य करचे, काम करचे प्रति एकांत कसं निग्लेक्ट करना अशी एक हेल्दी फोकस्ड जावन अपराध शून्य करतना प्रत्येक कार्यांत कशें जाता तेदन आमी करतरी ಕೆಲವು ಪಟಿ आमगेले प्रारब्ध कर्म बाकी आसता. ಕೆಲವು पटी त्या टायमार एक्स्ट्रा ग्रेस मार्काक आमी देवाक नेमगो येता. जाल्यार आमगेले जीवन आमी समजावन खायनाशी, समजावन प्रॅक्टीस करनाशी, समजावन कसं नाही करनाशी तेदन हे श्लोक आमी देवाला मागच्या साथ दिना.
तशें हांव न्हू देव सांगता तुगेले हातांत कितलो आसा त्या तूं 100% एक्सिक्यूट केला रे. प्रभुपादान सांगचे यू हॅव टू बी 100%. तो डिवोटी सांगचे 100% भारी कष्ट 90%. प्रभुपादान सांगले ॲटलीस्ट 50%. जाल्यार तितले पावना इता म्हळ्यार आमी आमगेले खातीर मात्र न्ही. आमी हें आतां हें वर्ल्डाक आनी आमगेले आसूच आनी ओट्टू 7-8 वर्स. आतां हें कोरोना व्हायरस खाली स्टार्ट पुरो जाणां सांगता हें कोरोना व्हायरस समजा तर मागीर पुरे समजता बा तुमी वर्ल्डा हिस्ट्री पळयाची 1920 2020 हें स्पॅनिश प्लेग 1930 2030 त्यावेळी चिक्के वगी सांगता आसा पुरे जन रिसेशन क्लायमेट डिझास्टर मागीर जाता वॉर इता म्हळ्यार कोणा लागीं कसं ना मागीर वॉर. हें इतलें पुरे आसतना 1971 प्रभुपादान सांगिल्लें की वॉर जाता पुरे वर्ल्डांत पुरे डिवोटीसान निमगेले जायनीत तें म्हण तिता म्हळ्यार तुमी शुद्ध भक्त कितले ते आसा की हें जगत तें तूं जप करता आमी लेख तितले जन आसाची म्हूण ना. We have to take our own responsibility. You have to surrender. तो करता आसा इतले जन भक्त आसा हांव सेफ आसा म्हूण कोणूय सेफ ना. We have to आमी तशें जावन प्रति एक डिवोटी देव हें पळयना की तो भक्तू आणि इनिशिएशन घेतला ताण घेतला हें घेतला स्टार्ट कोण बदा शरण जाला तशें जावन हें आमी करचें कार्य मस्त जेन्ना कळनाशा पुरो अर्थ जायनाशा पुरो जाल्यार जगत वांचोवच्याक खाली भक्ताल हाता मात्र साध्य आनी एक शुद्ध भक्तान आश्चित प्रार्थना केल्यार मात्र देवान ऐकत शिवाय आतां हें पुरो आयकतना भंय करता जाल्यार हंतू शरण जावचें आनीक शरण जावचें एक पाप मुक्त कर देवा पाप मुक्त करून मागीर पुरो जनाक हे कोरोना व्हायरस अवस्थ कसं म्हळ्यार इतकें पुरे जातरी कसं न्ही समजत तरी एवरीवन वॉन्ट्स टू गो बॅक टू नॉर्मल तेंचे फिश गावचें तेंचे करचें हेंचे करचें हें पुरे दिस इज अ टायम फॉर चेंज अँड डिवोटीज हॅव टू टेक द लीड टू चेंज ताका ते एम्पावर जावच्याक ते तितले जना पावका जाल्यार ह्या अवस्थेन तूं वी हॅव टू सरेंडर तशें जावन म्हाका मस्त डिवोटीज गोत हें सिच्युएशन भारी तपस्या करता आसाची एम्पावर जावच्याक देवाल सेव करच्याक पुरे जगत कल्याण करच्याक जगत कल्याणाचे सगळ्या पयलीं व्हडलें कार्य सो हें श्लोकान तूं मस्त अर्थ आसा मस्त आमगेले खातीर एक प्रॅक्टिकल गायडन्स आसा ते पुरे घेवन आमी देर इज एवरी लेवल एवरी एक्टिविटी वी कॅन सरेंडर कोरका म्हळ्यार पुरे जनाला प्रार्थना आतां हे टायमार आमगेले डायट जावो आमगेले डेली लायफस्टायल जावो आमगेले जप जावो आमी कसं करची जावो एवरी एटिट्यूड वी हॅव टू चेंज प्रभुपादान आय विल एंड विथ दिस उपदेशामृत स्टार्ट करतना प्रभुपादान सांगचे की the progress of a devotee depends on the attitude म्हळ्यार हांव हांगासचें दुड्ड करचें हें करचें तें दुड्ड बरें येता बट why am I here is to spiritually enhance not to criticize आनी हांव स्पिरिच्युअली एनहॅन्स जावचें ते केलो पुरे टेंपलान तूं मस्त आमगेले इस्कॉन मात न्ही पुरे कडेन भक्ती वृक्षांतान तूं हांव व्हडलो डिवोटी जावका ताका सांग दाखोवका वी ग्रो म्हाका राधारमण महाराजान सांगलें आमी वयर येवचे ताका सांग दाखोवन आमी वयर येवचे आमगेले शरण जावं न्हू आमकां भौतीक जावन ना नेम फेम न्ही आमकां वॉट वी नीड इज ट्रू क्वालिटीज तशें आसल्यार तूं ऑटोमॅटिकली वयर येता This is what the world needs, people with the true qualities, true knowledge, true guidance. So let us be the light. हे श्लोक अनुसरण करून समाजान शरण जावया आणि आमगेल खातीर आमगेल परिवारा खातीर आमगेल समाजा खातीर आमगेल विश्वा खातीर एक व्हडली कॉन्ट्रिब्युशन सोडया हरे कृष्ण आणि क्वेश्चन्स कमेंट्स असल्यार वेलकम प्लीज